सोमारा वाळपय ते रेडेघाट वाठारांतलो रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाच्या कामाक सुरवात जाली। हे कामाचो शुभारंभ परिक्षे आमदार दोतोर देविया राणे हांचे हस्तुकी जालो। सुमार 3 कोटी 30 लाख रुपयाची निधी हे कामा खातीर मेळ्ळ्या अशें आमदार देविया राणे हांणी सांगलें। वाळपय म्युनिसिपालिटीच्यान आमचे हॉट मिक्सिंगाचे काम सुरू केल्लें आसा आनी हे आमचे वाळपय हाती कडल्यान टू रेडेघाटी आणि थंयच्यान रेडेघाटी आमचे गणपतीचें देवूळ आसा थंय पर्यंत हे 3.5 किलोमिटर्साचो हो रस्तो फायनली ही जी इतले तेंपाची मागणी आशिल्ली आमच्या लोकांची हे आयच्यान आतां हे हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी खूब गरज आशिल्ली हो रस्तो जावपाक, कित्याक हो रस्तो आनी सेकेंड फेज आसा रेडेघाटी गणपती देवळा कडल्यान ताजे फुडें भुईपाल पर्यंत हो फूल स्ट्रेच जो आशिल्लो होंडा भुईपाल सुरू करून हांगा हाती पर्यंत हो जो रस्तो आशिल्लो सामको पाड जाल्लो आशिल्लो आनी इतल्या वर्सां आमी प्रयत्न करताले आनी हांव तरी आतां म्हाका दिसता 1 वर्स प्रयत्न करताले ह्यो दोनी फायली क्लियर करपाक। फायनली आमकां मंजुरी मेळून आतां दोनी फायली क्लियर जावन आतां दोनी काम एक बरोबर सुरू जाल्या। हे आयज आमी हाजे भूमिपूजन केलां आनी दुसऱ्या रस्त्याचे 29 तारखेक भूमिपूजन करतले म्हणटकच हो रस्तो फाटोफाट सगळे जातले आनी ती दोनी कलवटांय बी रेडी जाल्ली आसा। म्हणटकच जो त्रास आमच्या सत्तरीच्या लोकांक वाळपयच्या लोकांक स्पेशली जातालो रोज कामाक वचपाक आनी थंय इतलो रोड रस्तो तो बिगडिल्लो आनी लोकांक हेल्थी इश्यूज जाल्ले, फाटीचे इश्यूज जाल्ले। सो हे आतां सगळे आमचे सरकाराचे मुळे आमचे हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्र्याचे हांव धन्यवाद मानता की तांणी जाता तितले बेगीन आमकां ही फायली दोनी क्लियर करून आमी हें काम आतां सुरू करपाक पावले। आनी तशेंच आमचे इंजिनियर आसा आमचे मिस्टर तांबोस्कर, मिस्टर वेलिंगकर तांच्या प्रयत्नाच्या मुळे पण आमी हे जाता तितले बेगीन हे रस्ते पास करपाक पावले। आनी आमचे जे आमी म्हणटात आमचे ध्येय एकच की जे कितें कामां आसा पेंडींग रस्त्याची आसुनी, उदकाची आसुनी, लायटीची आसुनी, जे बरेपैकी सगळी सोयी सुविधा आमच्या लोकांक दिवपाक हेंच आमचें ध्येय आनी त्याच दृश्टीन आमी काम करता।